रहे, अमर रहे, अमर रहे, नरेंद्र मयेकर अमर रहे। आज कारगिल युद्ध जिंकल्यास 26 वर्ष पूर्ण झालेली आहात आणि त्याच्या निमित्त साहित्य आता आमचे शहीद नरेंद्र मयेकर यांच्या स्मारकाकडे आयचो सोहळा व्हायचं आता आमच्या भितर आमचे भाव एक्स सर्व्हिसमॅन हे सुद्धा मोठ्या संख्येने सर येलेले आहात। हांव विनंती कार्यक्रमाची सुरुवात करतले। माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आमच्या मुरगांवां स्पेशली सड्या आमचे लेफ्टनंट नरेंद्र मयेकर हेच्या उत्तमाये कडेन आमी उबे आसा आनी हो कारगिल दिवस आयज मनयताच्या निमतान आयज आमच्या मदीं आमचो वास्कोचो आमदार राजीव बाब साळकर आसा, आमचो भारतीय जनता पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी सर्वानंद भगत आसा, सेक्रेटरी दीपक नायक आसा, प्रभारी मुरगांवचो संतोष केरकर, जयंत जाधव आमी सगळे जाण हांगा उपस्थित आसा। आयज खूब जे दिसपाक येयलेले आसा कितें आयज आमी जेन्ना लेट लेफ्टनंट नरेंद्र मयेकराक उगडास करतना कित्याक आयज जाणा कित्याक आमकां जो एटॅचमेंट तेजे कडेन इतल्या लागसून आसा तेज्या फॅमिली कडेन कित्याक तो आमच्या ह्या सड्या वयलो भूमिपुत्र असल्या कारणान आनी आयज तेजे बरोबर आमचो जो भाव हांगा उपस्थित आसा जो रामचंद्र मयेकर हांगा आमच्या बरोबर आसा। आयज खूब हे दिसता की आमचो लेफ्टनंट नरेंद्र मयेकर तेणें जोय भाग तेणें कारगिल वरा भितर तेजो इनवॉल्वमेंट आसलेलो बट तेका जो 2000 जेन्ना आमच्या आसामान जे उल्फा मिलिटंट तेज्या वांगडा झगडटना थंयसर तेंच्यांनी मायन्स घालून दवरलेली आनी मायन्साचेर तेजे कडेन आसतना थंयसर तेंच्यांनी हे करतना तेजे ते एक्सप्लोड जावन तो शहीद जाल्लो आसा। बट आयज तेणें जे बलिदान तेजे दिल्लेले आसा देशाक लागून आयज आमी खूब प्रयत्न केल्लो आसा। स्पेशली हो जो स्थान आसा हो खंय तरी आमी एक ब्युटिफिकेशन करपाचो आमी हातीन घेतलेलो आसा आनी थोड्या दिसा भितर हेजे कामूय स्टार्ट जातले। जो आमचो लेट लेफ्टनंट नरेंद्र मयेकराचो जो बस्ट घालपाचो स्टॅच्यू घालपाचो होय आमी हातीन घेतलेलो आसा। आमच्या गव्हर्मेंटान हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान कित्याक हे तेणें आमकां सँक्शन करून दिल्लेलें आसा कित्याक हांवें खुबदां तो विशय एसेंब्लीन मांडलेलो आनी तो आयज खंय तरी रियलिटीन जावपाक येयलेलो आसा। आनी त्याच प्रमाणे आयज हे आमचे कारगिल दिना निमतान आयज आमचे जे एक्स सर्व्हिसमॅन आसा जे हांगा सगळे जाण तुमकां दिसता जे हांगा येयलेले आसा जेंच्यांनी कारगिल वॉरा भितर तेंचे पार्टिसिपेशन असलेले ते थंयसर गेल्लेले सो जे देशाक लागून लढपाक एक खंयचो तरी एक मान दिवपाक लागून तेंचो एक 30 जाणांचो आयज आमी आमच्या भारतीय जनता पार्टीन आयज सत्कार करपाचो तेंचो थारायिल्लो आसा। तशेंच हो प्रोग्राम जो युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टीचो युवा मोर्चा बाब किरण तेंच्यांनी फुडाकार घेवन हे सगळे घडोवन हाडलेले आसा। सो तेज्या लागून हांव तेंचे सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा आनी तेंकां सगळ्यांक तुमी इधर आया इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कारगिल दिवस आम्ही आज मनयतात, कारगिल दिवस आज मनयतात आणि लेफ्टनंट मयेकर तांच्या स्मारकाकडे आम्ही आज सगळे जाण एक मुरगांवचो सुपुत्र जाणे देशा खातीर आपले प्राण गमयले असो आमचो ह्या स्मारकाकडे आज आम्ही कारगिल दिवस आम्ही मनयतात आणि बरें दिसता की आज आम्ही सगळेच आज आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे प्रत्येक कार्यकर्तो आज व प्रत्येक खंयच्या जाल्यार खंयच्या रुपान इतली वर्सां जाली आम्ही हो दीस मनयतात आणि हो दीस मनोवपाचें कारण इतल्याच खातीर आसा की आमचे जे सेनेन जे सॅक्रिफायस केल्लें आसा नाजाल्यार अजून करीत आसा जे आमचे जवान आमचे सीमेर आमचे रक्षण करता आमकां राखतात आणि ते राखतात आमी सदांच हांगा सुशेगाद आसतात। सो त्या वीर जवानां खातीर जे त्या हातून वीर गती प्राप्त केले नाजाल्यार तातूंत भाग घेतिल्लो आसा अशे खुबशे हांगा आसात आणि त्या खातीर आमी तांची परत परत याद करतात। म्हणजे आज आमी पळयतात की जेन्ना कारगिल हे जालें ऑपरेशन विजय जालें ताचेर आमी जैत म्हणयलो आणि ते जाले ताच्या मागीर उरी अटॅक जालो नाल्यार ऑपरेशन सिंदूर जालें हे सगळे हातून आमी दाखोवन दिला की आमच्या देशाचेर
जो कोणी वाईट नजर घालून पळयतलो ताजो होच हाल जातलो आनी प्रत्येक कडेन आमी तेच दाखोवन दिला आसा की प्रखर राष्ट्रवाद जशें आतां सर्वानंदान सांगलें आज भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक कार्यकर्तो एक प्रिन्सिपलान चलता म्हणजे नेशन फर्स्ट ह्या पॉलिसीचेर आमचे हें आसा आनी आज प्रत्येक आमचो कार्यकर्तो त्याच हाजेर वता म्हाका इतलेंच सांगन दिसता की आमी सगळे हांगा आशिल्ले कार्यकर्ते सीमेर वचूंक शकना आमी तशी झगडी करूंक शकना पूण आपलें राष्ट्र विकसीत कशें जातलें नाल्यार आमचें प्रधानमंत्रीचें स्वप्न विकसीत भारत 2047 तातूंत आमी कसो वांटो घेवंक शकता हे सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आमी येवजोवपाची गरज आसा आनी ते करता करता आपले म्हणजे कान दोळे आनी हे सगळे ओपन दवरून कितें चल्लां आपल्या भोंवतणी ताजेरूय नजर तितलेच हातून दवरपाची गरज आसा कित्याक आज समाजा भितर बऱ्यो गोष्टी जेन्ना जाता तेन्ना थोडे वायट दुश्ट लोक पसून त्या समाजा भितर आसतात जे कितें तरी वायट करपाक सोदतात देशाची हानी करपाक सोदतात ताज्या खातीर प्रत्येक आमच्या कार्यकर्त्यान लक्षात दवरपाक जाय की हाजेय फुडें आमकां आपले कान आनी दोळे सामके हातून दवरून म्हणटात तेल घालून दवरून म्हणटा तशें आपल्या भोंवतणी कितें जाता तें पळोवपाक जाय आज ह्या दिसा सगळ्या कार्यकर्ते हांगा जमल्या अशें प्रत्येक देशभरान आज ह्यो विजय कारगिल दिवसाचे आमी हे मनयतात आजूच न्ही जाल्यार गेली 26 वर्सां म्हणजे 1909 पासून आतापर्यंत आमी वर्सांवर्स आमी हुतात्मा चौका कडेन करताले पूण आज साऊथ गोवान आमी सगळेच हांगा जमल्या त्या खातीर आमी सगळ्यांनी हो दीस मनोवचो आनी जे सॅक्रिफायस आमच्या जवानांनी केला ताची याद केन्नाच विसरची न्ही. कारगिल विजय दिवसाच्या निमतान आमी नरेंद्र मयेकर जे लेफ्टनंट त्यांच्या हुतात्म्याकडे आज आमी सगळे जमले आसात आमकां याद जाता 1999 आमच्या सैन्यान जो अथक परिश्रमांतल्यान म्हणजे कठीण परिस्थितीन म्हणजे त्या वेळाचेर ती परिस्थिती जर पळयत ते क्लायमेट जो आसलो त्या टायमार आमी शत्रूशी हें करता आसतना आमकां कारगिल विजय मेळोवन दिल्लो आनी ते अटल बिहारी वाजपेयी त्या वेळाचेर आमचे पंतप्रधान आसले आमकां सगळ्यांक आज याद करपाची गरज आसा त्या दिसाची कारण तेजे नंतर हालींच जाल्लें ऑपरेशन सिंदूर आसतलें आमचे सैन्य ज्या वेळाचेर सीमेचेर लढटात आनी आमी सगळे देशाचे नागरीक सुरक्षीत रावतात जशें भायल्या शत्रू कडेन आमी लढटा आसतना आमी सगळ्यांनी एकत्रीत रावपाक जाय त्याच प्रमाणे देशाच्या अंतर्गत सुद्दां जे काही गद्दार लोक आसात काही भारत के तुकडे होंगे अशे काही वृत्तीची जी वृत्ती आसा समाजा भितर तांकां सगळ्यांक त्यांची जागा दाखोवन दिवपा खातीर आमी सगळ्या भारतीयांनी भारत प्रथम राष्ट्र प्रथम ह्या भावनेन आमी सगळ्यांनी संकल्पना घेवन देशाच्या हिता खातीर आमच्या सैन्याचे बळ वाडोवपा खातीर जे दीस रात ते मेहनत करतात त्यांचे बळ त्यांचं मनोबल वाडोवपा खातीर आमी सगळ्यांनी देशाची अखंडता आसा आमी एकता आसा ही प्रखर राष्ट्रवाद जो आसा आमच्या सगळ्या लोकांमध्ये जागृत करपाक जाय. हांव परत एक फावटी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीन आयच्या ह्या कारगिल विजय दिसाची याद करता आनी आमच्या युवा मोर्चान आयचो हो कार्यक्रम आयोजीत केलो आनी तांचे कडेन विनंती करता की आजच एक दीस हो विजय दिवस साजरो करून रावचे न्ही की प्रत्येक नागरीक ह्या देशान रावपी ह्या गोंयांत रावपी देशभक्त कसो जातलो देशा बद्दल तो अभिमान कसो बाळगतलो आनी देशा खातीर आपलें कितें तरी योगदान कसो दितलो हेचे खातीर जनजागृती करपाक जाय की तांच्यानी युवा मोर्चान करची. परत एक फावटी हांव तांचे अभिनंदन करता की युवा मोर्चान आयज हो दीस पाळिल्लो जाता. 26वां कारगिल विजय दिवस के अवसर पे हमारे सम्मानित विधायक संकल्प अमोनकर जी, श्रीमान दाजी सालकर जी और हमारे भूतपूर्व सैनिक, वीर नारी और सम्मानित राष्ट्रभक्त नागरिकगण, आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं कारगिल विजय दिवस के अवसर पर इन शहीदों के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए. कारगिल विजय दिवस हमें सिखाता है राष्ट्र धर्म हमारा सबसे परम धर्म है, सबसे सर्वोच्च धर्म है, जिसको हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए. इनके किए हुए बलिदान, इनके किए हुए त्याग को हमेशा याद रखना चाहिए. कारगिल विजय दिवस हमें प्रेरणा देता है जो राष्ट्र को कैसे उच्च शिखर पर पहुंचाया जाए और हमारे शहीदों के द्वारा, हमारे फौजियों के द्वारा बलिदान को कैसे हम इनके पद चिन्हों पे चलते हुए उनको जीवन भर सम्मान देते रहें. आज कारगिल 26 साल पूर्व वही पाकिस्तान धोखा से हमारे कारगिल क्षेत्र में प्रवेश किया. जो घटना कायरतापूर्ण घटना इसने ऑपरेशन सिंदूर से पहले किया था, उस समय भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया. ऑपरेशन सिंदूर में भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया. 1962 में भी भारत का सेना मजबूत था और आज भी भारत का सेना मजबूत है. केवल नेतृत्व का अंतर होता है. इसलिए हम सभी राष्ट्रभक्त नागरिक को बताना चाहूंगा, हमारा सेना पूर्ण रूप से बहुत मजबूत है. आप लोग निश्चित रूप से बहुत ही सुरक्षित हैं. आज मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं
हमारे संकल्प अमोनकर साहब को और दादी साहब को, जो हम सब भूतपूर्व सैनिक को यहाँ पे बुलाए और हमको सम्मान किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।